झालेल्या Destino que padre le pone la Destino. Bravo, Destino. खुर्च्या खाली असा बसका घ्यायची किरण जीवन डॉक्टर धर्मेंद्र मास्टर पितळेचा डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाई मास्टर पितळेचा डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाई मास्टर पितळेचा आपला पाणी डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाई मास्टर भितर
म्हणल्यार मातशें रिक्वेस्ट करता माझ्या सायडीन फाटल्यान ती बायलां बसलेली आहा मातशी प्लीज मातशी एक सायडीन रावा नाल्यार खुर्चेर तरी बसा फाटल्यान खुर्ची आहा पळय नाल्यार मातशी एक सायडीक रावा लेफ्टाक रावा फूल आपाच्या वाटेन रावा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोश नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो। अरे भाई चाय नहीं पियो क्या? प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा नमस्कार। आयज वेलकम आणि त्याच बरोबर सत्कार सोहळो कार्यक्रम हांगा आयोजित जाता। त्या धाकल्याशा कार्यक्रमाक समेस्तांक हांव नमस्कार करता काळजांतल्यान। त्याच बरोबर सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आयच्या ह्या कार्यक्रमाक। आमचे हे व्हड नशीब आमच्या गोंयकारांचे ह्या मुरगांवकारांचे आमकां आयज असो सीएम गोंय राज्याक असो सीएम मेळ्ळा माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी की त्यांच्या डायरेक्शना खाला आम्ही आज हे सगळं डेव्हलपमेंट पळयतात। खरे अभिमानाची गजाल। त्याचबरोबर आमच्या मध्ये असतात वास्कोचे आमदार माननीय आमदार श्री दाजी साळकर, त्याचबरोबर आमचे मुरगांवचे आमदार माननीय आमदार श्रीमान संकल्प आमोणकर हांगा हांव तुमच्या समेतांकडे मागता की जोरदार ताळी तांकां येवकार दिवचो। त्याचबरोबर आम्ही ताळीन तांकां येवकार दिला। हांव मागता आमची बाय पिंकी पालेकर हाचे लागीं की त्यांनी आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हांगा बुके दिवन त्यांचे स्वागत करचे। त्याचबरोबर तुमचे जोरदार ताळ्यांचो येवकार हेतून सामील आसचो। जोरदार ताळयो। त्याचबरोबर हांव मागता बाय आशमा शेख हाचे लागीं आशमा शेख हांच्यानी आमचे वास्कोचे जे आमदार आसात श्रीमान दाजी साळकर माननीय आमदार हांचे बुके दिवन स्वागत करचे, तांकां येवकार दिवचो। तशेंच हांव मागता तेजल पोळ हाच्या लागीं की त्यांनी बुके दिवन आमचे मुरगांवचे माननीय आमदार श्रीमान संकल्प आमोणकर हांकां बुके दिवन तांकां येवकार दिवचो।
हम तुम्हारे साथ है. धन्यवाद. सांगपाचे गजान म्हळ्यार आयज आमच्या भितर आयचो जो कार्यक्रम हा सत्कार मूर्ती ते म्हळ्यार ह्याच मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सांगपाक अभिमान दिसता की ह्या माथेन असे डायमंड आहात, असे हिरे आहात की आमकां केन्ना खबरच नासलेली. हे डायमंड हे हिरे म्हटल्यार आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघात बॉर्न अँड ब्रॉटअप हांगाच जाल्या. ते पहिले म्हटल्यार अमोल अनिल सातोस्कर हाच्या बद्दल कितले उलयतो तितले थोडेच. थोडक्यानूच सांगता, वेळ कमी आसा. अमोल अनिल सातोस्कर ही इज बॉर्न अँड ब्रॉटअप इन मोर्मुगांव कॉन्स्टी ह्या सगळ्या लोकॅलिटीजत तो आमकां अभिमानाची गजाल. तेजे शिक्षणय हांगासरच जालें. त्याच बरोबर कोण कसले क्षेत्र निवडटा, कोण कसले फील्ड निवडटा, कोण इंजिनियरिंग, कोण डॉक्टर, कोण आनी कसल्या हितून. पण ह्या अमोलान असले फील्ड सिलेक्ट केले. मोटर स्पोर्ट्स तितून केन्ना केन्ना जीवय वयता मनशाचो. आणि असं स्पोर्ट्स हितून त्यांनी आपली भरारी, आकाशात भरारी मारली. हो, अमोल सातोस्कर यांनी कितल्याशा रॅलीनी, कार रॅली भाग घेतलो. आज त्या इंटरनॅशनल कार रॅली हिमालयन रेंजीस हातून त्यांनी 2022 भाग घेतलो. त्याचे म्हणणे असा की तो रॅलीन भाग घेतालो पण सरकारान त्याला केन्ना अशी थोडीशी मदत केली ना, म्हणून 10 वर्षाचा गॅप पडलो. त्यानंतर तो हांगा अप्रोच जालो आणि हिमालयन रेंजीस रॅली, कार रॅली ऑफ हिमालयन रेंजीस हातून त्यांनी भाग घेतलो. इट्स अ इंटरनॅशनल कार रॅली आसलेली, इंटरनॅशनल. आणि सारखे केन्ना केन्ना ब्लॅक आयसा वयल्यान वयताले, बोल्डरा वयल्यान वयचे पडटाले, सारखी खाई आसताली. असे जीव घेण्याचो मोटर स्पोर्ट्स. आणि त्यातून त्यांनी फर्स्ट प्लेस मारली. फर्स्ट प्लेस, ते बी 11 मिनिटाचं गॅप देऊन सगळ्यांक. त्याची कार साधी असलेली, त्याची स्पीड सारखी कमी असताली. आणि तसल्या हितून त्यांनी आपलो अनुभव, आपली आयडिया सगळे यूज करून धारिष्ट दाखयले आणि फर्स्ट प्लेस मारली. हे आमच्या गोंयाक हे व्हडले लॉरल कसे, व्हडले ह्या बहुमानाची गजाल कशी. तुमकां मागता की त्या ताळेनी येवकार दिवचो. तसे दुसरे आमचे जे आसात डायमंड हिरो म्हणतात तसे याच मागता अनिल अमोल सातोस्कर, त्यांनी माछेर येवचे. अनिल अमोल सातोस्कर आणि आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हांच्या हस्तुकेन त्याचा सत्कार जावचो. त्याच बरोबर तुमच्या समेस्तांकडे मागता ताळेने ताका येवकार दिवन सर हांगा पळया. सेम सर. सर स्माइल. थँक्यू. त्याच्या प्रवासात ताका शुभेच्छा आमी दितात. अनिल अमोल सातोस्कर. त्याचबरोबर दुसरो डायमंड आसा, दुसरो डायमंड आमचो दुसरो हिरो ह्या मातयेनच ह्या जाल्लो, बॉर्न अँड ब्रॉटअप. श्री नवाब शेख हांचे गुरु जावन आसात आमचे सड्या वयले श्री शरद मटकर. श्री नवाब शेख जे जावन आसात ते बीएससी ग्रॅज्युएट. त्याच्या उपरांत तेंच्यानी 10 वर्षां त्यांचे गुरुजी जे शरद मटकर हांच्या लागीं शास्त्रीय संगीताचे धडे घेतले. शास्त्रीय संगीत त्यांच्याकडे ते शिकताले. आणि त्याच्या उपरांत त्यांच्यानी कलर मराठी हातून फर्स्ट टाइम मेगा ऑडिशन टेस्ट वंदितो प्रथम तुझला ह्या गाण्याने प्रेक्षकांचे म्हणजे लोकांची मना जिंकली, अख्ख्या भारतीयांची मना जिंकली. आणि तो आयज राष्ट्रीय चॅम्पियन जावन आसा. राष्ट्रीय चॅम्पियन बरी भक्तिगीता, देवगीता सारखी गाता आणि लोकांची मना जिंकता. असो ह्यो नवाब शेख आमच्या भितर हाजीर आसा. त्यांना ताळेनी येवकार दिवचो. आणि त्याचो सत्कार आमचे गोंय राज्याचेच माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्तुके तुमच्या समितांकडे मागता ताळेनी येवकार दिवचो. ही आमकां अभिमानाची गजाल. कित्याक तर हे हिरे, हे डायमंड आमच्याच मोर्मुगांव मतदारसंघातले हांगाच बॉर्न अँड ब्रॉटअप जाल्ले. अभिमानाची गजाल.
तसेच ताका फिल्डान फुडलो प्रवास त्याचो सुखद जावचो अशेंच ताका यश मेळत रावचें ताका आनी आमचे बाब अनिल अमोल अनिल सातोस्कर हांगा चड वेळ घेयनासतना तुमच्या आमच्या भितर जे फिशरमॅन आसात बायणा फिशरमॅन तांकां आपलो ह्या दिवपाचें आहा कितें सो तांच्या लागीं मागता तेंच्यांनी आपले जे मेमोरंडम तेंच्यांनी तयार केला तसेच देस्तरांचे फिशरमॅन वांगडा येवन तेंच्यांनी आपले मेमोरंडम दिवचे देस्तराचे मातशे मगीर हे देस्तर मातशे मगीर हे मेमोरेंडम येस सर थँक्यू देस्तर फिशरमॅन बाबा सर व्हेरी गुड हांगा पळय राजी येस सर थँक्यू भाषण रे देव बरें करूं तर आमच्या मदीं हांव मागता आमचे बुरगांवचे माननीय आमदार लाडके आमदार श्रीमान संकल्प आमोणकर हांकां की तेंच्यांनी आपले 2 उतरांनी आमकां मार्गदर्शन दिवचें सगळ्यांक पयलीं हांगा जमिल्ले म्हज्या मुर्मो गोंयचे म्हाका म्हज्या भावनो भयणानो तशेंच आमचे ज्येश्ठ नागरीक आमचे धाकटे जी भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक हांव हात जोडून नमस्कार करता तेच प्रमाणे आमच्या मदीं उपस्थित असलेले आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतजी तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार म्हजे मित्र बाब राजी सालकार आयज खूब खुशी भोगता कित्याक आयज एक जो कार्यक्रम आसलेलो आयज आमचो एमपीडीचेर हरबराक आनी हो फावंडेशन लेईंग स्टोनाचे बाबतींत आमचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक क्रूज टर्मिनलाचेर आयज खरेंच बरें दिसलें जेन्ना आमचो नॅशनल सेंट्रलाचो मिनिस्टर येयलो फॉर शिपींग आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आमचो सगळ्यांचो लाडको आयज थंय आसल्या कारणान आनी एक बरो प्रोग्राम जालो आनी हो चडांत चड जो क्रूज टर्मिनल येतलो ताचो बेनिफीट म्हणटा तो आमच्या आख्या मुर्मुगांव तालुक्याक तशेंच आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हेजो फायदो जातलो आयज आमी पळयता की ऑलरेडी जी क्रूज टर्मिनल्स येता तेजो ऑलरेडी आतां 2 बोटी येवन गेली डॉमेस्टिकाची तेजो आमचे खुबशे टॅक्सी भावा मुरगांवचे वास्कोचे दाबोलीचे कुट्टाचे हांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो आसा आनी हो जेन्ना टर्मिनल तेजो चडांत चड बेनिफीट मेळटलो आयज एक 3 दिसां भितर एक शॉर्ट टर्म टायमा भितर जे प्रमाणे तुमी सगळे जाण मेळोन म्हाज्या बरोबर रावन जे म्हाजे वेल विशर असलेले म्हाजे वांगडी असलेले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते असलेले यांच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जो आयज तुमी सगळ्यांच्या हेल्पाक हो येदो व्हडलो एक हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा हो तुमची सगळ्यांची देगणी आसा कित्याक हांवें फक्त तुमकां सांगलें आनी तुमीच सगळ्यांनी ही मिटींग घेवन हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा तेच्या लागून तुमकां परत एकदां सगळ्यांक हांव मनानसून तुमकां काळजानसून थँक्यू म्हणटा आयज हे धाकट्याशा प्रोग्रामाक आमच्या ऑफिसान आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री जेका आयज आख्खे आमचे गोंयानूच न्हू तशें आख्खे देशभर जी परिस्थिती मेळपाक लागली आसा जेन्ना तो काम करून दाखोवपाक सोदता आनी जे काम तेणें आतां गोंयांत कितलेशे आमी पळयता जितले हायवेज जाता न्यू प्रोजेक्ट्स जाता हे सगळे आमचे डॉक्टर दोतोर
प्रमोद सावंतजीचो देगणी आसा आमच्या गोंयाक लागून तेजेर लागून तेजी एक इमेज जी आयज आमच्या नॅशनल लेवलाचेर सुद्धा वाडपाक लागलेली आसा. आमचे बाकीचे जे लिडरशीप आसा त्यांच्या समोर सुद्धा दोतोराचो खूब रिस्पेक्ट आयज ते दिवपाक लागलेले आसा. आयज आमी हो रिस्पेक्ट आमच्या सेंट्रल मिनिस्टर जो आयज येयलोलो शिपिंगाचो तेणेन जे हिसपान आयज आमच्या सीएमाची तोखणाय केला आनी सांगला तेच्या बाबतींत थंयसरूच आमकां कळपाक लागले आसा जो आयज आमकां गोंयकारांक जो आमच्या मुखेलमंत्रीक लागून जो रिस्पेक्ट मेळपाक लागलेलो आसा सेंट्रलांसून. आयज ह्या धाकट्याशा मिटिंगेक एक माझे असलेले म्हणटा ते 2-3 इश्यू असलेले आमचे फिशरमॅनाचे आनी आमचे 2 सत्कार कित्याक म्हाका सदांच दिसताले की आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे 1-2 भुरगे आनी हांव सदांच तांकां सांगतालो मातशें राव हांव एक दीस आमकां चान्स पडटलो आनी आमचो सीएम आमच्या जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सी येतलो तेन्ना हांव तुमचो एक फेलिसिटेशन करतलो म्हणून कित्याक फेलिसिटेशन फेलिसिटेशन तुमकां रिस्पेक्ट कित्याक तुमचे हार्डवर्क जे तुम्ही हार्डवर्क घालून हे तुम्ही घडोवन हाडलेले आसा. तेच प्रमाणे आमचे देस्तेरो भावाचे जे इश्यू आसा सर तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे बायणाचो जो इश्यू आसा तेंचे 4-5 इश्यू आसा सर तेवूय तुमकां हांवें सराक सांगलेले आसा. हांव तुमकां एक एश्युरन्स दिता की पूर्ण आमचे जातले बेगीनच्या बेगीन तेच्या भितर दुबाव ना. आनी त्याच प्रमाणे आमचे सगळे सड्या वयले जेटी वयले बोगद्या वयले आमचे बायणाचे जे सगळे जाण आमचे हांगा जमिल्ले आसा माझ्या मोगा भावानो आनी भयणानो तुमकां मुद्दाम कित्याक आयज तुमी हांवें पळयलां कित्याक सकाळच्यान तुमी कित्याक टायमूच वोट दिल्लो आमकां 2:30 मिटींग म्हणून आमकां 1:30 भायर सरचें पडलें सर 2:30 जेन्ना टायम दिलो तेन्ना सो एक वॉट टायम आसलो तुमकां सगळ्यांक भायर सरचें पडलें न्हू. तेन्नाच्यान अजून पर्यंत तुमी आसा सगळे जाण बाकीचे आमचे गेले सगळे जे येयलेले तांकां जे बसीनी येयले ते बाकीचे तुमकां हांवें मुद्दाम सांगला हांगा ऑफिसांत या म्हणून तुम्ही येयले तेच्या लागून परत एकदा तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी मनानसून काळजानसून आमच्या सीएमाचे जे हांगा उपस्थित येयले मुद्दाम हे धाकट्याशा प्रोग्रामांक ते सारखे बिझी आसा तरी पासून हांगा एक तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसाक पांय लायलो आमचे भाग्य म्हणपाचे आमचे सगळे सड्याकाराचे आमचे मुर्मगांवचे एक आमकां एक तेजो भाग्य म्हणटा. आनी तशेंच हांगा सगळे जण उपस्थित असलेले हांव नांवां घेयनासतना कोणाचीच घेयनासतना आमचो डॉक्टर धर्मेंद्र आसा तसोच आमचो विश्वजीत आमचो सो अशे सगळे जाण हांगा जमिल्ले माझे मुरगांवचे सगळे वेल विशर आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्य तुमकां सगळ्यांक परत एकदा मनानसून काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं साहेब. खरी गजाल सगळे इश्यू सॉल्व जातले आमकां बरे बरे डेव्हलपमेंट पळोवंक मेळटले कित्याक आमच्या वांगडा आसा आमचे नशीब की गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमोदजी सावंत हे विजनरी मॅन आसात तांकां डेव्हलपमेंट करपाचे आसा. तर हांव आतां मागता आमचे मुरगांवचे वास्कोचे माननीय आमदार श्रीमान दाजी साळकर हांच्या लागीं की तांच्यांनी आपली भावना व्यक्त करची. देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक माचेर आशिल्ले आमचे मुखेलमंत्री प्रमोदभाई सावंत म्हजो मित्र आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प हांगा सगळे जायिल्ले आमच्या मुरगांव तालुक्यांतले म्हजे भाव आनी भयणानो आज खूब बरो प्रोग्राम जालो. तुमी खूब बरो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो आनी ताच्या खातीर हांव संकल्पाचे आनी तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. एक बरें वातावरण तुमी हांगा तयार केलें आनी खंय तरी आज हांव सीएम सराकूय देव बरें करूं म्हणटा. खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आज मुरगांव तालुक्याची उदरगतीची आयच्यान नीव घाल्ली भशेन आज जाल्या आनी हांव सीएम सराक देव बरें करूं. आनी गोश्टी खातीर म्हणटा कितें जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले आमकां फक्त 6 म्हयने जाले निवडून आयले जाल्यार आनी 6 म्हयन्या भितर पयलो येदो व्हडलो प्रकल्प हांगा येता. फुडल्या 5 वर्सांनी कितें कितें जावंक शकता हें तुमी येवजूंक पचूंक शकना. आनी आमी जशें म्हणटा प्रमोदभाई आसतना भिवपाची गरज कोणाकूच ना. आनी हांव खरेंच सराचें तोखणाय करता इतलेच खातीर की आमी फर्स्ट टायमर सर 2-3दा येवन मागीर सीएम 2दा जाले आनी खंय तरी आमच्यातल्या भुरग्यांक पसून खंय तरी इमिडिएट अटेन्शन दिवपी नाजाल्यार आमकां आमी सीएम सरा कडेन वता आसतना पसून एकदा भयाबीत जावन वता पूण तशें वातावरण नासतना एक फ्रेंडली एटमॉस्फियर आमच्या मदीं बसून केन्नाच खंयच्याच गोष्टीक ना म्हणनासतना तोंडार हासरो दवरून सकाळी ते रातचे 12 पर्यंत जो हांव जाणा काम करपी म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आज आमकां मेळ्ळा आनी इट इज नॉट इजी.
सकाळी 7 ते 12 1 पर्यंत मागीर थंयच्यान सकाळी घराकडे 2 पर्यंत पावून परतो सकाळी फुडें उठून काम करप नॉट इझी. आमी एक साधे म्हणजे एमएलए जावन आमकां खूब त्रास जाता. सो हांव तांच्या खातीर सगळ्यांनी एक मोठ्यान ताळयो मारच्यो. आणि आज ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टरा अंडर तांचें जें काम चालू आसा म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सांत गोंयची आर्द्याकून डबल उदरगत जातली म्हाका डावटूच ना. हांव कित्याक सांगता कित्याक जेन्ना सरान सुत्रां हातांत घेतली तेन्ना गोंयची आर्थीक परिस्थिती खूब बिकट आशिल्ली. कोविड आशिल्ले 2 वर्सां कोविडान गेली आनी सगळ्यांनी म्हणलें की आमी हांगा खलास म्हणून तांचोच हार्डवर्क म्हणटा हांव कित्याक ते ज्या रितीन काम करताले ज्या रितीन ते डेली सगळ्यांक अटेंड करताले आज आमी ती फेज पास जावपा वता. आनी खंय तरी म्हाका आतां उदरगतीची पावलां आमच्या मुरगांव तालुक्यानूय दिसूंक लागल्या. त्या खातीर हांव सराचें अभिनंदन करता आनी तुमचो आशिर्वाद मुरगांव तालुक्याचेर सदांच आसचो कित्याक मुरगांव तालुका आमची मातशी फाटी पडल्या. सो तुमचो आशिर्वाद आसून फुडली उदरगत तुमी तेवटेन खरातूच आज खंय पेडणे ते तुमी पळया मोपा ते पेडणे वचा खंयच्या खंय वचा तुमी आज उदरगत आसा. सो मुरगांव तालुक्याची उदरगत फुडल्या 5 वर्सांत जातली हातूंत म्हाका दुबाव ना. आनी त्या खातीर सराचें देव बरें करून म्हणटा सगळे एकठांय जावन आमचें एक उद्दिश्ट आसा आतां 2024 आज सरान आमकां गिफ्ट दिलां. म्हाका दिसता आमी सराक गिफ्ट दिवपाची गरज आसा आनी 2024 म्हाका दिसता हायेस्ट वोटींग ह्या टायमाक मुरगांव तालुक्यांसून मेळपाक जाय. आनी खंय तरी आमचो खासदार जो आसतलो ताका निवडून दिवन खंय तरी आमची आनी उदरगत करपाची आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. तुमी सगळे करतले हाचे बद्दल दुबाव ना. तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा एक बरो कार्यक्रम केल्लो त्या बद्दल अभिनंदन. देव बरें करूं. जय हिंद. विजय हो, हम तुम्हारे साथ हैं. तो सावंत जैसा हो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो, सावंतजी तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. भाई तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. भाई तुम बोलते रहो. तर खरी गजाल मेहनतीचे फळ जे आमकां पळोवंक मेळटा ते डेव्हलपमेंट. अहोरात्र प्रयत्न करप अहोरात्र मेहनत करप टायर्डनेस नसताना दाखयत नासतना नॉट अ जोक. खरेंच आमच्या सीएमाची जितली तोखणाय करतले आमी तितली कमीच आसतली. तेन्ना आतां सायलन्स धरून सारखे पिन ड्रॉप सायलंटांनी आमचे जे हॉनरेबल गोंय राज्याचे सीएम आसात त्यांची उतरां आयकपाक हांव तेंच्या लागीं मागता की तेंच्यांनी येवन आमकां मार्गदर्शन करचें. भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मतदारसंघातले आमचे आमदार बाब संकल्प आमोणकर हाच्या कार्यालयात आयोजित केल्ल्या ह्या ल्हानशा आनी व्हडल्या कोपरा सभेक म्हज्या बरोबर आसात तुमचे लाडके आमदार आनी तुमचे नेते बाब संकल्प आमोणकर, आमचे वास्कोचे आमदार म्हजे मित्र बाबदाजी साळकर, म्हज्या समोर बशिल्ल्या मुरगांव मतदारसंघातल्या सगळ्या भावां आनी भयणांनो, हांव पयलेच फावटी म्हाका दिसता बऱ्याचशा लोकांक हांव पयलेच फावटी एड्रेस करता. हांवें मुद्दामून पयलेच फावटी म्हटलां. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवता आसतना म्हणजे कोविडाच्या वेळार भिवपाची गरज ना हें म्हाका ऑटोमॅटिकली सांगपाक येतालें कित्या खातीर तर गोंयचे लोक कोविडा खातीर भयभीत जाल्ले, तांकां आधार दिवपाचो सपोर्ट दिवपाची गरज आशिल्ली आनी ताकाच लागून पुराय गोंयच्या जनतेक सांगता आसतना भिवपाची गरज ना, तीच उतरां फुडें व्हरता आसतना गोंयच्या उदरगते खातीर हाज्याय फुडें भिवपाची गरज ना हें परत एकदा सांगता. डबल इंजिन सरकाराची ताकद माननीय मोदीजी केंद्रात आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांगासर म्हणजे ज्याची सुरवात आमी म्हणटा की मुरगांव मतदारसंघातलो जो फाउंडेशन स्टोन उदरगतीचो आणि संकल्पाच्या प्रयत्नाक जे यश आयला त्याचो पयलो फाउंडेशन स्टोन आयज एमपीटीच्या क्रूज टर्मिनलाचेर आमी लायल्या, त्या खातीर मुरगांवकारांचे खूब खूब अभिनंदन. हांव थंय उलयता आसतनाय सांगलां हांवें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोन गोष्टीत बिलीव करता. एक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची सुरवात आमी ज्या मुरगांव ज्या एमपीटीतल्या पोर्टात
इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जो फुडल्या 1.5 वर्सात प्रोजेक्ट पुराय जातलो आणि 1.5 वर्सात प्रोजेक्ट पुराय जाल्या उपरांत थंयसर डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जी आसा ही 3000 आसा. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट ही 3000 आसा. प्रत्येक फावटी एमपीटीचेर कोळसो नाका ह्या बोवाळाच्या व्यतिरिक्त आनी कांयच नाशिल्लें. पण हांव परत एकदा सांगता, हांवें कोणीच विशय करिनासतर सुद्दां आमकां कोळसो वाडोवपाचो ना आनी एमपीटीचेर कोळसो बिलकुल वाडचो ना हाजी हांव खात्री दितां. आनी हें सांगता आसतना एमपीटी वयलो बिझनेस वाडटलो, थंयसलो एक्सपोर्ट आनी इम्पोर्ट वाडटलो, थंयसरल्यो टुरिझम एक्टिव्हिटी वाडटल्यो आनी पुराय मार्मागोवा तालुक्यांतल्या लोकांक कितल्योश्योच मोठ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो एमपीटीचेर तुमकां उपलब्ध जातल्यो हाजी खात्री हांव तुमकां दितां. म्हाका दिसता हे सगळें सांगल्या उपरांत बाब संकल्प आमोणकर हाणें घेतलेलो निर्णय हो योग्य निर्णय आसा हे तुमी सगळे जाण सांगता आसतले. निश्चितच रित्या भारतीय जनता पार्टीत संकल्प आमोणकर हाच्या बरोबर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की नेटान दोन्ही हात वयर करून माझ्या बरोबर घोषणा दिवच्यो. दोन्ही हात वयर करात, दोन्ही हाताच्यो मुठी घट्ट करात. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. धन्यवाद. 22 आणि 28 नाही, 27 आणि 27. निश्चितच रित्या हांव चड वेळ भाशण करचो ना, पण भाशण करता आसतना हांव एक गजाल तुमकां मुद्दामून नमूद करपाक आयला, एक गजाल तुमकां मुद्दामून सांगपाक आयला. पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत दाजीन जे सांगले, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात उदरगत जाता. थंयसर जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येता तेन्ना थोड्या जाणांक ह्या तालुक्यांतल्या लोकांक थोडो भंय दिसपाक लागला. म्हणून हांवें वदळूच सांगला दाबोळी एअरपोर्ट बंद पडचो ना, कारण दाबोळी एअरपोर्ट परमनंटली चालू दवरपाची वेवस्था ही सातत्यात आमच्या कडल्यान केली वयतली. ज्या अर्थी ज्या तालुक्यात पोर्ट, रेल्वे आणि एअरपोर्ट 4 किलोमीटरच्या डिस्टन्सान आसपी एकमेव तालुको आसा आणि गतिशक्ती ह्या प्लॅटफॉर्माचेर ज्या पद्दतीन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर प्रमोट करता, म्हणजे आमकां ट्रान्सपोर्ट हब किंवा ट्रान्सपोर्टेशन फुडें व्हरपा खातीर ज्या रेल्वेचो, पोर्टाचो आणि एअरपोर्टाचो यूज जाता, ह्या इतकी कनेक्टिव्हिटी आसपी हो मार्मागोवा तालुको आसा. त्या खातीर हाज्याय फुडें ह्या तालुक्याचो विकास अशाच पद्दतीन आनिकूय खूप मोठे आणि आनिकूय खूप फुडें वयतलो. कारण आमी एमपीटीची कनेक्टिव्हिटी दिवपा खातीर जो नॅशनल हायवे केला, म्हणजे नॅशनल हायवे कित्याक केला तर वास्को सिटीत कंजेशन न जाता एमपीटी वयल्यान डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी नॅशनल हायवेक मेळोवपा खातीर जी कनेक्टिव्हिटीचो म्हाका दिसता एक स्टेप जो उरला तोय जाता तितके बेगीन पुराय करतले आणि एमपीटीचेर अजूनही खूप मोठ्यो डेव्हलपमेंट हांगासर अवेलेबल करून दितले. उरता उरली गोष्ट ह्युमन रिसोर्स. आमी म्हणटा की आमच्याकडे जे भुरगे आसात, आमच्याकडे ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसात, ही ताकद आसा. ही ताकद राज्याची आणि देशाची ताकद आसा. ताका स्किल्ड करपाची गरज आसा. आमकां ही ताकद वाया घालोवपाची ना. आमकां ही ताकद कामान हाडपाक जाय. आमकां ही ताकद तिजो यूज करपाक जाय. आणि ताकाच लागून हांवें म्हटलें की गोंयांत सध्या ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा ह्यो आमी ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक जाय. ह्यो जर आमी घेतल्यो नासत जाल्यार आनीक कोण तरी घेतले. त्या खातीर हीच युवा शक्ती, ही ताकद आमकां स्किल्ड करपाची गरज आसा. आमी जरी म्हटलें की आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत अवेलेबल आसा, स्किल डेव्हलपमेंट सेक्टरांत खूप मोठ्या प्रमाणात आसा, शिपिंगात खूप मोठ्या प्रमाणात आसा. पयर हांव दाजी आनी संकल्प हाज्या कडेन दोगांय कडेन उलयतालो की आमकां ह्याय तालुक्यांत स्किल डेव्हलपमेंट भुरग्यांक स्किल्ड करपाची गरज आसा. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत, शिपिंग सेक्टरांत किंवा मरीन सेक्टरांत आमकां हे स्किल्ड करपाची कामां आमी ऑलरेडी थोड्याच दिसा भितर आमी सुरवात करपाची आसा. आयटीआयच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्या भुरग्यांक स्किल्ड केल्या उपरांत आज परत रिपीट करता, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत जवळपास 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटी आयजूय आसा. जाका आमकां व्हाईट कॉलरूच जर जॉब जाय आसत जाल्यार तो व्हाईट कॉलर जॉब आसा. इट इज नॉट अ लेबर ओरिएंटेड जॉब. मागीर तो जॉब करपा खातीर आसाम आसतले, बिहार आसतले, यूपी आसतले, थंयच्यान भुरगे हांगा कित्याक येता? तांकां कसो परवडटा? मागीर वास्कोच्यान आमकां कळंगुटे आसत, वास्कोच्यान आमकां पणजे आसत, आमकां परवडना? ते भुरगे जर हांगासर येवन जॉब करपाक शकता, मागीर हॉटेल इंडस्ट्रीतले सगळे जॉब हे खूप मोठ्या प्रमाणात, आणि ही इंडस्ट्री फुडल्या 5 वर्सांक
2 लाख ऑपॉर्च्युनिटी आमच्याकडे आसा त्याची आमकां ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक कळपाक जाय आणि त्या खातीर ताका लागपी ट्रेन करपा खातीर 3 म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे शॉर्ट कोर्सीस आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन असतले किंवा आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन असतले या दोनही कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आम्ही त्याची सुरुवात केल्या म्हणून हांव माझ्या फुडें जमलेल्या सगळ्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींक सांगता की तुम्ही स्किल्ड करपा खातीर स्किल्ड जावपा खातीर त्याची सुरुवात करात ह्याय तालुक्यात आम्ही थोड्या दिसा भितर त्या स्किल डेव्हलपमेंटचे सेंटर जे आसा त्याची आमकां सुरुवात करपाक जाय त्याची सुरुवात तुमचे आमदार बाब संकल्प बामोणकर हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल करता बाब दाजी साळकर हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल करता पण ह्यो सगळ्यो संधी तुम्ही सगळे जाण घेतले हाची म्हाका खात्री आसा कारण आमकां जर आमी म्हणटा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे नवभारत निर्माण हे जर स्वप्न साकार करपाक जाय व भारत देश आत्मनिर्भर करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी काम करचें पडटलें जर आमकां भारत देश आत्मनिर्भर करपाक जाय आनी नवभारत निर्माण करपाक जाय आसत जाल्यार जी आमी संकल्पना मांडल्या स्वयंपूर्ण गोंय हांव मुद्दामून सांगता की फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 पासून स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेतल्यान पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत आणि दाबोळी पासून आमच्या वाळपय पर्यंत वेगवेगळे प्रकल्प या स्वयंपूर्ण संकल्पनेतल्यान आम्ही राबयल्या आमचो विचार एकूच आशिल्लो की अंत्योदय या विचारधारेक धरून आम्ही सरकार चलयता अंत्योदय म्हटल्यार कितें तर अंत्योदय म्हणजे या समाजातला शेवटचो घटक ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना त्याच्या पर्यंत आम्ही पावचो जो गरीब आसतलो जो अल्पसंख्याक आसतलो कोण तरी अपंग आसतलो विधवा आसतलो ज्याच्या पर्यंत आयज पर्यंत कोण पावना त्याच्या पर्यंत आम्ही पावचे आम्ही या संकल्पनेच्या अंदर 10 पॉइंट आम्ही जे म्हणटा की जाका हाऊसिंग फॉर ऑल इट इज वॉटर फॉर ऑल सॅनिटेशन फॉर ऑल फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल सोशल सिक्युरिटी फॉर ऑल ज्या भावाक घर ना ताका घर दिवचे ताका टॉयलेट ना ताका टॉयलेट दिवचो ताका अकाउंट बँकेत ना ताका बँकेचो अकाउंट दिवचो ताका सोशल सिक्युरिटी ना ताका सोशल सिक्युरिटी दिवची ज्याचो इन्शुरन्स ना ताचो इन्शुरन्स दिवचो तुम्ही काढून पळयात फाटले फावटी या 10 कलमी कार्यक्रमाचेर काम करता असताना जर दिव्यांग आसात जाल्यार ताका दिव्यांग इक्विपमेंट दिवचे फाटल्या माझ्या 2 वर्साच्या टेन्युअरात जवळपास 11,000 दिव्यांग भाव आणि भयणी ह्या गोंयांत आशिल्ल्यो कोणाक व्हीलचेअर आसतली कोणाक कानातलो इक्विपमेंट आसतलो कोणाक पांय आसतलो अश्यो विविध गजाली या संकल्पनेतल्यान आमी लोकांपर्यंत पावोवपाक शकले हर घर नळ से जल आसतले किंवा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आसतले गोंयांत एकाय घराक नळ ना अशें घर उरूंक ना प्रत्येक घरा खातीर टॉयलेट दिवचो ही आमची संकल्पना आसा कोणाचो तरी एकट्याचो दुसऱ्याचो खंय तरी जागे खातीर प्रॉब्लेम आसा म्हणून उरला आसत प्रत्येकाच्या घरात नळ पावोवपाचो संकल्प आमी पुराय केल्या म्हणून आम्ही या 10 संकल्पाच्या अंतर्गत आम्ही 10 संकल्प हा म्हणटलो 99% आम्ही पुराय करपाक पावले एखादो दुसरो मनीस उरलाय आसतलो पण तोय तेकाय बी आमची दिवपाची तयारी आसा आणि म्हणून तर म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार अदरवाईज भारतीय जनता पार्टीचे काउन्सिलर परत आसा तशे सगळे पंच सरपंच हे सातत्यात काम करता हाज्या फुडलो प्रकल्प कितें आहा तर हाज्या फुडलो प्रकल्प आम्ही म्हणटा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेअरी वेटरनरी या सगळ्या सेक्टरात गोंयाक लागपी सगळी उदरगत फळां आसतली फुलां आसतली चिकन आसतले मटन आसतले भाजी आसतली तांदूळ आसतले हे सगळे भायल्यान जे आमी इम्पोर्ट करता थोडे जरी गोंयांत करपाक सुरवात जाली आसत जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता भारत देश आत्मनिर्भर जातलो आसत जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण जावपाचें गांवांतल्यान ह्या संकल्पनेच्या सकयल आमी म्हणटा पयलेच फावटी भाजी फळां फुलां करपाक सुरवात केली आमचे स्वयंपूर्ण मित्र लोकांच्या बरोबर रावन वेगवेगळ्या पद्धतीचे हे प्रकल्प राबोवपाक लागल्या आमी म्युन्सिपाल्टीनी बी स्वयंपूर्ण मित्र येवपाक सुरवात जाला आणि खास करून म्युन्सिपाल्टीत आम्ही म्हटला की स्किल डेव्हलपमेंटाचेर भर दिवची स्किल डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना आमच्यो कितल्योश्योच भयणी ज्यो घरात आसा तांकांय जर काम मेळोवन दितले आसत जाल्यार तांकां ट्रेनिंग दिवची पडटली मागीर हँडीक्राफ्ट आसतले आर्टिजन आसतले हाज्या अंतर्गत आमकां वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो लागता त्यो तांकां ट्रेनिंग दिली आसत जाल्यार त्योय गजाली आमी हांगासर करपाक शकता ल्हान ल्हान गजाली ज्यो आसतल्यो त्यो टुरिझम सारकेल्या स्टेटीत आमी खूब मोठें काम करपाक शकता म्हणून ह्या गोंयांतल्या एकाय मनशा खातीर जो अंत्योदय तत्वाचेर आसा तो खंयच्याच गोष्टीपासून वंचित उरचो न्ही ना केंद्रांतल्यो योजना आसतल्यो न राज्यांतल्यो योजना हाज्या पासून वंचित उरचो न्ही हो आमचो संकल्प आसा आणि निश्चितच बाब संकल्पाक सांगता किंवा मार्मागोवा तालुक्यातल्या एकट्याय मनशाक म्हणजे लाईट ना उदक ना टॉयलेट ना किंवा आपल्याकडे फायनान्शियल सेक्युरिटी ना सोशल सेक्युरिटी ना म्हणजेच माझे DSSY पेन्शन अजूनही म्हाका येवंक ना गृह आधाराची पेन्शन म्हाका अजूनही येवंक ना असो कोण उरचो न्ही या सगळ्या खातीर काम करचे हे खरे संकल्पाचे काम आसा आणि निश्चितच तुमच्या सगळ्यांच्या आधारान तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो मतदारसंघ एक मॉडेल मतदारसंघ करपा खातीर हो मतदारसंघात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्याच बरोबर आम्ही म्हणटा जाका ह्युमन रिसोर्स बरो तयार करपा खातीर तुम्ही सगळेजण ताच्या बरोबर वावुरतले आणि निश्चितच
दाजीन सांगला त्याप्रमाणे या मतदारसंघात इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयचेच कमी पडचे ना. हांव हे आश्वस्त करता तुमकां, कारण पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर या मतदारसंघातले डेव्हलप करपा खातीर संकल्पाच्या बरोबर सरकार हे पुराय त्याच्या बरोबर आसतले हेय तुमकां निश्चित सांगता. आणि तेकाच लागून फुडल्या सुवातीचेर वयता आसतना नोकऱ्यांचो प्रश्न सातत्यात सतयता. म्हाका खबर आसा की खूब जाणांक दिसता की म्हाका नोकरी मेळपाक जाय, म्हाका नोकरी मेळपाक जाय. पण एक गजाल हांव निश्चितच सांगता, जेका नोकरी करपाक जाय तेका नोकरी गोंयांत ना अशी ना. तेका नोकरी आसा, पण तेणी विचार करपाक जाय की म्हाका नोकरी करपाक जाय. 100% लोकांक सरकारी नोकरी मेळची ना, बट 100% लोकांक गोंयांत नोकरी तरी मेळू शकता, नाल्यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक शकता. आणि तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर सरकारूय मदत करपाक तयार आसा. आमच्यो महिला भगिनी आसात जाल्यार 2% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर आमी एडीसीचे लोन दिता. केव्हीआयसी आणि केव्हीआयबीच्या अंतर्गत जवळपास 35% सबसिडी असलेले लोन आम्ही लोकांपर्यंत पावयता. पीएमईजीपी असतले, सीएमआरवाय असतले, अश्यो विविध योजना आम्ही सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवपाक शकता. आणि हे जाले तेच्या व्यतिरिक्त हांव म्हणटलो एखादो जर आयटी सेक्टरांतलो जर भुरगो आसत जाल्यार त्याच्या स्टार्टअप या योजनेच्या अंतर्गत 10 लाख रुपयाची सबसिडी आम्ही स्टार्टअप सबसिडी सांगता, हांव लोन सांगना. स्टार्टअप या प्रोजेक्टा खातीर 10 लाख रुपयाची सबसिडी हे स्टार्टअप या योजनेच्या अंतर्गत हेच सरकार दिता, गोंयांतूच सरकार दिता. आतापर्यंत जवळपास 110 भुरग्यांनी स्टार्टअप या योजनेचो 10 लाखाची सबसिडी घेतलेली आसा. त्या खातीर आम्ही हांगासर न रावता म्हाका दिसता निश्चितच या सगळ्या योजनांचो फायदो आम्ही सगळे जाण घेतले. आणि सरकारी आसत किंवा बिन सरकारी आसत, ज्यो नोकऱ्यो आसा त्योय मेळपा खातीर बाब संकल्प तुमच्या खातीर सातत्यात प्रयत्न करतलो आणि ताका यश येतले इतके हांव तेच्या लागीं मागता. निश्चित रित्या त्यांनी अवश्य प्रयत्न करचे, सगळ्या प्रयत्नाक त्याचे यश येतले हे हांव ताका सांगता. आणि आयच्या ह्या ल्हानशा सुवाळ्यात तुम्ही ज्या दोग जाणांचे फेलिसिटेशन केले, बाब अमोल सातोस्कर आणि नवाब शेख या भुरग्याचे तर हांव खूप खूप अभिनंदन करता. इतक्याच खातीर करता की जेका मराठी खबरूच ना, जेका मराठीचो कसलो दुराणवी संबंध ना, तो जर भुरगो मराठी शिकता, मराठी गाता आणि इतक्या उच्च पदाचेर पावता आसत जाल्यार इम्पॉसिबल कांयच ना. ज्याच्या घरात हिंदी उलयता तो केन्ना तरी फक्त कोंकणी भाशेची खंय तरी उलयता, पण तो भुरगो जर मराठीत इतक्या पद्दतीत आणि भक्तिमय संगीत जर गावपाक शकता आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळेच पॉसिबल आसा. आणि अमोला सारकिलो भुरगो जो म्हाका दिसता हिमालयात वचून ड्रायव्हिंग आपल्या धाडसीचेर करता, तुझेय खूप खूप हांव अभिनंदन करता. निश्चित रित्या तुमच्या दोघांचे सगळ्या मार्मागांव तालुक्यातल्या वतीन सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव तुमचे अभिनंदन करता. आणि म्हाका दिल्ली दोनूय निवेदन बायणा रापोणकार आणि रेस्टारियो फिशरीज हांच्या दोघांचे विषय संकल्पान माझ्या कडेन मांडल्या. आणि या दोघांचे विषय जे आसा हे निश्चित रित्या सुट्टले इतके हांव तुमकां आश्वस्त करता. आणि परत एकदा संकल्पा खातीर सरकार म्हणजे तेणी म्हटलें तशें आतांच आमचो मंत्री उलयता आसतना तेणी ताका सांगलें, बापा उदरच्या एमपीडीच्या प्रोजेक्टाक आमचे सोनोवालजी उलयता आसतना की खूप बऱ्या पद्धतीचे कार्यक्रमाचे आयोजन संकल्प तुवें केल्या कारण एदी व्हडली गर्दी थंयसर जमप ही तुज्याच खातीर थंयसर जमली. ताणें ताका शाबासकी दिली. आणि दिल्लीत तुजे कितें पोर्ट रिलेटेड किंवा बाकीचे खंयचे प्रोजेक्ट आसत जाल्यार दिल्लीतच आपल्याकडे यो हे ताका सांगला. ती निश्चित रित्या हांव ताचें खूप खूप अभिनंदन करता. आणि तुमची उदरगतीची दारां उगडी जाल्ली आसा इतकें सांगता आसतना मार्मागांव तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक भिवपाची गरज ना म्हणटा आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.